पयर एक असो एक इशू एक जालो सर, सावड्डे कोणाचे एक रिपोर्टराचे थ्रेटनिंग अशें जालें, तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? तुमी खंय तरी हेजेर आवाज उठयल्लो मातसो, आतां कितें म्हणणें आसा तुमचें हेजेर? हय ना, डेफिनेटली आमी हांगा स्टेटमेंटूय केल्लो, कित्याक ही सामकी एक लजेची गजाल एक्चुअली की एक गव्हर्मेंट फंक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी गव्हर्मेंटाच्या स्पॉन्सर्ड फंक्शनाचेर त्या स्टेजीचेर एक तो भारतीय जनता पार्टीचो लिडर जो आसा तो मिडियाक धमकी दिता. म्हणजे इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीचे डिपार्टमेंटाच्या स्टेजी वयल्यान मिडियाक धमकी दिता. सो आमी हाजो निशेध केल्लो. आनी मेन म्हळ्यार कितें आसा की म्हाका दिसता आतां भारतीय जनता पार्टीन टायम आयिल्लो आसा की आपल्या लिडरांक एक कितें तरी एक शिक्षण दिवचें की पार्टी वेगळी आनी गव्हर्मेंट वेगळी. पार्टी आनी गव्हर्मेंट मिक्स जावंक जायना. पार्टी तुमची परमनंट आसत, पूण गव्हर्मेंट इज टेम्पररी. गव्हर्मेंट 5 वर्सां खातीर आसता. सो जेन्ना तुमचे लिडर अशे वागपाक लागता तेन्ना ती खूब वायट गोश्ट. कित्याक आज जे आमदार आसा, मंत्री आसा, मुखेलमंत्री आसा, 5 वर्सां नंतर ते ऑपोजिशनान बसचें पडटलें तांकां, कळ्ळें न्ही. आनी जर अशा तरेन गव्हर्मेंटाच्या स्टेजी वयल्यान तूं मिडियाक धमकी दिवपाक लागल्या जाल्यार ऑपोजिशनान सोड तुमकां घरा बसचें पडटलें आनी लोक तुमकां घरा धाडटलेच. सो आमी परत एकदां हाजो निशेध करता. आनी खरें म्हळ्यार सगळ्या जर्नलिस्टांक सुद्दां हाजी देख घेवंक जाय आनी दे शूड बॉयकॉट ऑल गव्हर्मेंट फंक्शन्स जेन्ना पर्यंत इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर जे आसा प्रमोद सावंत तांणी हाज्या खातीर एक एपॉलॉजी दिवंक जाय. तांणी म्हाका दिसता अजून हाजेर स्टेटमेंट सुद्दां करूंक ना आनी एपॉलॉजी सुद्दां ज्या लोकांनी दिवपाचो प्रयत्न केला ती एपॉलॉजी दिसूंकूच ना आमकां. सो खंय तरी हांकां अजून कळूंक ना की आपणें कितें तरी चूक केल्या म्हणून वेगळोच विशय डायवर्ट करपाचो प्रयत्न चल्लो आसा. सो खंय तरी गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट म्हूण आसा पळय न्ही, तांणी एक स्टँड घेवंक जाय की आमी खंयचेच गव्हर्मेंट फंक्शन अटेंड करचे ना जो पर्यंत मुखेलमंत्री डज नॉट एपॉलॉजायज इन रायटींग टू दॅट मिडिया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.